स्पेशल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर्स, मामलतदार तांकां सगळ्यांक घेवन आमचे परवरी आणि काही आंदोलनाचे केसीस जे पेंडिंग आशिल्ल्यो फॉर क्वायट सम टायम, जे लोक कंटिन्युअसली येतात, दे हॅव बीन कमिंग अंडर मुंडकारियल केस, टेनन्सी केस, रेग्युलरेशन ऑफ हाऊसेस आणि बाकीच्यो केसीस तांच्यो आसा इन्स्टिट्युशनाच्यो. सो दीस वी हॅव बीन फॉलोइंग अप फ्रॉम आवर ऑफिस. So as they are the judicial authorities. So our request was to see why what is the status, pendency कित्याक वाडटा, pendency जाल्यार बाबा disposal कित्याक उरता, जाल्यार तांचे जजमेंटान आमी ना. We need to understand when the cases are getting stuck, then why we should be, how we can help our constituents in terms of getting this justice for the cases that they have been putting across. There are a lot of cases they have been pending and ताच्या खातीर आज आमी मुद्दम डेप्युटी कलेक्टरचे ऑप्शन आयिल्ले आणि एडिशनल कलेक्टर आणि बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर मामलतदाराक रिक्वेस्ट केल्ले टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग वेर वी हॅव कॉल्ड पीपल फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आयच्या दिसाक फर्स्ट राउंड घेवन वी विल ट्राय टू क्लियर ऑफ ऑल दीस मॅटर्स आणि येता त्या म्हयन्यांनी एकदा तरी बार्देशच्या वतीन ह्या ऑफिसान येवन बार्देशच्यो केसी कितें समज आसात, सिमिलरली बार्देशचे इश्यूज कितें समज आसात आणि आमचे परवरी मतदारसंघाचे इश्यूज आसात, बारीक लोकांचे इश्यूज तांकां बारीक आसात पण आमकां तांकां व्हडले आसता ते, पण एकदा सरकार ते अशेंच सॉर्ट आउट करूंक शकता विथ समटायम नीडफूल इंटरव्हेन्शन. मामलतदार डेप्युटी कलेक्टरांकूय ड्युटी भरपूर असतात आणि त्या टायमार अनलेस वी गेट द पर्टिक्युलर थिंग्स इन फोकस दॅट दीस आर द एरियाज विच आर ग्रे अँड वी नीड टू लुक एट इट, then it is something that the intervention of the deputy collector, mamlatdar or additional collector helps in resolving issues of the common man. आणि हे आम्ही जसे ऑनलाईन करतात आणि सर्व्हिसेस दिवपाचो प्रयत्न आसा तसोच ऑफलाईन म्हणटा अशें आज हांगा येवन तांच्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांची जी कळ आमचे लोक आमकां येवन सांगता आसता तीच कळ तांची हांच्या फुडें कलेक्टर डेप्युटेशन कलेक्टर फुडें घालपाक मांडपाक लागिल्ली आसा. So they are able to talk and understand why the case is pending, what the case is pending for, and some due direction दिवचे पडटा जाल्यार then they can at least prioritize these cases in terms of getting justice to the common man. पण आयची ताजे खातीर म्हापशा आमी आयिल्ली भेट. कितल्यो केसी पेंडिंग आसा डेप्युटी कलेक्टर आसतले, आमच्यो केसी आमी घेवन आयिल्ले आसात सो विच आर रिलेटेड टू परवरी. सर ह्यो ज्यो पेंडिंग केसीस आसता नवीन नियुक्ती बी जाता पूण स्टील जे जैसे जे आसा तशें आसता. प्रत्येक जो सामान्य नागरीक आसता तो खंय तरी कळ सोंसी हेल्पटे मारीत आसता, हे अशें कित्याक जाता आनी हेंचेर कारवाय कित्याक जायना? मुनकारी जावं टेनन्सी जावं दे कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटीज. हांगा जेन्ना मामलतदार बसता ऑर डेप्युटी कलेक्टर बसता तो फक्त थंयचो डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट म्हणून बसना, ही इज ऑल्सो ऑथॉरिटी टू लुक एट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज. सो हे दोन भाग असतात. जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज असतात ते हँडल इट. एडिशनली जे कोर्ट आमी जे वतात तसोच तांचो कोर्ट असता. सो वी कॅनॉट आज देम कित्याक जायना काय म्हणून, बट वी कॅन आज देम टू एक्सपर्टायट बेगीन केसीस दी, बेगीन डेट्स दी, डिस्पोज कर, कोणाच्या फावरान कोणाक जस्टीस मेळपाक जाय ताच्या फावरान दी पूण डिसिजन दी. दीस इज वॉट वी कॅन आस्क फॉर. कित्याक शेवटी कितें जाता तुमी म्हणटा तशें आतां तुमी म्हणलां अशें येतात लोक चपलां झरयतात परत वतात आनी केन्ना जाल्यार केन्ना न्याय मेळटली म्हणून अपेक्षा दवरतात. एकदा भावा भितर भांडणां, एकदा गांवाचे इश्यूज, एकदा डिमार्केशन, एकदा एन्क्रोचमेंट, असे कितलेशे वाट वचपाची बंद, असे कितलेशेच इश्यू आसतात आणि सगळे कम्स अंडर द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द कम्युनिटीज ऑर वॉट एव्हर वेर इन देअर इंटरव्हेन्शन इज रिक्वायर्ड. सो ताच्या खातीर आज आमच्या लोकांक स्पिडी जस्टीस मेळची म्हणून आयिल्ली आसा. एक सिस्टम अदमास आमकां तयार जाता ती कळटली. त्या प्रमाणे नेक्स्ट म्हयन्याच्यान बार्देजा खातीर we will come back for purpose of handling issues of Bardes, whichever people feel that तांकां दिसता की तांच्या आमदारा बरोबर और हांगा आमी एक प्री प्रोग्राम डेट दितले कन्वे करतले आफ्टर टॉकिंग टू द एडिशनल कलेक्टर एंड हिज टीम आणि त्या प्रमाणे म्हयन्यांतल्यान एकदा हांगा येवपाची आमी सुरवात करतले सो दॅट पीपल कॅन कम विथ देअर इश्यूज आणि एक ल्हानसो बार्देसचो दरबार ज्या हातूंतल्यान त्या माध्यमांतल्यान स्पिडी जस्टीस मेळची ही तांकां रिक्वेस्ट करून तांचें इंटरव्हेन्शन घेवन त्या लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.